तर आजच्या व्हिडिओन आम्ही करूया मशरूम रेशाद मसाला घालून हे पोर्टोबेलो मशरूम घेतला आहे. हे भाशेन तुमकां मोठे मशरूम जर मेळत जाल्यार एकदम बेस्ट. धाकटे मशरूम हांवें ट्राय करूं ना. जर तुमचे कडेन धाकटे मशरूम आसा जाल्यार तुमी ट्राय करपाक शकता. तर हे पोर्तोबेलो मशरूम म्हणटा हेका आमी बरें धुवन घेवया. तितून भरपूर कैर वैर कितें कितें आसता, कॅमिकल बी आसता न्ही, ताका लागून आमी बरी धुवन घेवया हेका. रनिंग वॉटरान धुवन गेल्यार एकदम बेस्ट. आनी बटाटे तुमकां जाय तितले घेयात. हे भाशेन कट करून घेवप स्लायस. हे भाशेन आमी कातरून घेवया. आतां हे मशरूम येदे मोठे आहा न्ही, आतां हे मदले देठ काडले बी जाता, काडना जाल्यार बी जाता. आनी हेजे कात काडल्यार बी जाता, ना काडल्यार बी जाता. हांव कात दवरता, तितून चड प्रोटीन उरता. आतां आमी रेशाद मसालो कशें करपाचें तें पळोवन घेवया. कश्मीरी चिली घेतला हांवें 30 आनी मिरसांगी हांव हे भशेन मोडून घेता. लसूण 12 आहा, 30 ग्राम, अर्दो टीस्पून जिरे, मिरी 40, लवंग 12 आसा, आले अर्दो इंच, एक गोवन विनिगर ना जाल्यार कोकोनट विनिगर वापरल्यार जाता. सेम फ्लेवर मेळटलो तुमकां. जर भायल्या देशान रावता जाल्यार तुमकां गोवन विनिगर मेळपा ना. तर हांव हे भिजोवन दवरता 1 वरभर 2 वर, जितले जाता तितले भिजयले तितले बरें. अर्दो चम्मच हळदी पिठो आनी 2 इंच तिकी. ह्या मसाल्यान आमी काय उदक बिदक वापरपा ना. रेशाद मसाल्यान उदीक वापरनात. कांदो जे आहा न्ही, कांदो चुलीन भाजल्यार आनीक बेस्ट कांदो कातरून तव्यार भाजल्यार बी जाता. पण जे तेतून स्मोक फ्लेवर जो पर्यंत येयना न्ही, तो पर्यंत रेशाद मसाल्याचे टेस्ट कळपा ना. तर एक कांदो घेतला हांवें आनी हे भशेन चुलीन भाजून घेता. हे भाजून जाल्ले आसा. आतां थंड जाल्या उपरांत आमी वांटून घेवया. आता सगळे मसाले मिक्सरान घालून वांटून घेवया. आनी विनिगर उदक हांवें अजिबात वापरूंक ना. आता कांदो थंड जाल्लो आसा, हांव वांटून घेता. बरें धबधबीत वांटून घेवप. इल्लो मीठ घालया. आनी हे मसाल्यान आमी साखर वापरना म्हणून हांव कितें करता, इल्लें आमटाण वापरता. आमटाण गोडसाण दितात, ताका लागून आमटाण. सगळे कडेन साखर म्हाका जमना. तर हांव मीठ इल्लें घालून घेता. मीठ मातशें कमी जाल्लें टेस्ट करून पयलें. हे आमचे धबधबीत रेशाद मसालो जालो तयार. तुमकां जाय ते आतां आमी रेशाद मसालो ते मशरूमार हे भशेन लावप. सारकें प्लास्टर अशें करप आनी 1 वरभर दवरप. जातलें कितें, मशरूम कितें करतले, सगळे मसालो ओडून घेतले. आनी 1 वरान जर तुमी मशरूम जर उकळून पळय, जर तुमकां जड दिसतले, जाता सगळे कडेन मसालो लावप. आनी 1 वरान तुमकां मशरूम सारके जड दिसतले, सारके ओडून घेतले मशरूम. तेन्ना बरें रुचीक लागतले. त्याच भशेन बटाट्याक बी आमी मसालो लावया आनी दवरया. बरें मॅरिनेट जावनी. जितले दवरतले तितले एकदम बरें रुचीक लागतले. हे जाल्ले आसा. आतां आमी ताका फ्रिजीन दवरया. भायर पासून दवरले जाता तुमी एक धाकण लायात आनी दवरात. आतां एक फ्रायींग पॅन घेता हांव. नॉन स्टीक घेयनाका आतां. आतां कायल तापल्या उपरांत तेल घालया. आनी हाका आतां तळसून घेवया बरें. दोनूय सायडीन तळसून घेवप. पयलीं एकदम हाय फ्लेमाचेर आनी मागीर गॅस एकदम बारीक करप. वांगडा बटाटेय घालया. तर सगळे कामां बराबर जातले. पळयात धुंवर येवपाक लागला आतां.
इल्ले तेल घाल्या हे भाशेन कलर जाय आमकां. तर मशरूम आमी परते मारया, ते लासोंक ना ते भाशेन तुमकां कलर जाय तेन्ना तुमकां बरें लागतले टेस्टी. आता धाकण लावया आनी एक 10 मिनटां एका स्टीम दिवया, म्हणटा वयल्यान वाफ येतले आनी मशरूम भितर सारके शिजतले. आनी एक फावटी धाकण लायले उपरांत आनी एक 2 मिनटां शिजोवया. हे जाले आमचे मशरूम जाले तयार. आनी हेज्या वांगडा तुमकां जाय ते भाशेन तुमी सलाड तयार करा. ताणें हे सलाड तयार केला. हे पियर्स घेतला हांवें, हे भाशेन कातरून घेवप. गाजर, टोमाट आनी कांदो, इल्लें मीठ घालप, जाय जाल्यार लिंबू ज्यूस घाला, मिरी घाला, मिक्स करा आनी सर्व करा. तुमकां जाय ते भाशेन तुमी सलाड हेज्या वांगडा सर्व करपाक शकता. मातशें केन्ना कितें वेगळेंच खावपाक जाय जाल्यार हे भाशेन कॉन्टिनेंटल स्टायल व्हेजिटेरियन लोकां खातीर स्पेशल तयार केल्लें आसा, एकदम फर्स्ट क्लास. तर आजच्या व्हिडिओन इतलेच पुरो. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन. देव बरें करूं.